Goa is losing its identity, especially the traditions that preserved our Gaopan, our immunity, are becoming extinct or they are corrupted. Lights are lit at Diwali as a symbolic celebration of killing the evil called Narkasur. But nowadays, we lit the lamps to welcome the evil, the Narkasur. Gorwacho Padwa has also become rare and also Danlo. But some parts of Goa have still preserved this rich culture of humanity. Danlo is a festivity on the second day of Diwali. It was prevalent in talukas of Sattari, Bicholi, Ponda and Tiswadi, but it has now remained as a mere formality in many places. But we found the tradition being carried forward in many villages like Keri and Khandepar in Ponda. Danlo is celebrated in honor of Lord Krishna, who protected the cattle and also to protect the village from the evil. The Danlo moves from house to house collecting food grains, and the whole village then has dinner together. Watch this Danlo. दर वर्सा आम्ही पाडवो मोठ्या उत्साहान साजरो करता. ह्या पाडव्याक आम्ही सकाळी फुडें गोरवांची पुजा करता. मागीर कृष्णाची मुर्ती घेवन आम्ही सगळ्या दारादारांनी भोंवता. सगळ्या गांवान भोंवून आमकां भोंवता म्हणल्यार दोनपार जाता. दोनपारा आमकां जे कितें धान्य मेळटा तितून ते आमी सांजचे मोठे हितून तेजो उपार शिजोवन सगळ्या गांवाक वाडटा. देव देवलो पाव सोडलो कितें आनी वार्षिक प्रमाणे तो आमी करता. कितें वायट बरें कितें असलें तें तेमी भितर देवान घेवचें न्ही अशें म्हणून म्हूर्त हाडटा आनी ती पुजता, गंध फूल घालता, निवेद दाखयता, आरती दाखयता सगळें आणि घराघरांनी भोंवून व्हरता. सगळ्या घराघरांनी भोंवून येता आनी थंय सगळ्या घराघरांनी गंध फूल घालता, आरती दाखयता, गंध फूल निवेद बी सगळें. Gorwancho Padwo is also like Danlo, the most important day of the agricultural economy. On this day, the farmers worship the cattle which feed all of us. Now in Goa, agriculture is feeding and cowsheds have become garages for our vehicles. The cattle is nowadays found either sitting on the roads or in the goshalas. But some villages like Kotigaon in Kankona has still preserved this rich tradition. Watch this Gorwancho Padwo in Kotigaon as well as Goshala Run in Mahe. दिवाळी म्हळ्यार दिवाळीच्या निमित्तान आयज आमी पाडवो सगळ्यांक साजरो करता आनी आमी सकाळचें मातशें बेगीन उठ्ठा. सगळ्यांत पयलीं आमी गोरवांची आमची वाडी करता, मागीर आमी दावे लायता, फुलां घालता आनी फोव बांदता आनी मागीर नंतर आमी गोरवांक सोडयता आनी रानां वयर व्हेल्या उपरांत मागीर फुगोट्यो बी लावन खुबशे गोरवांक नाचयता. अशे तरेन खुबशे उमेदीन आमी दिवाळी सजयता. आयज पाडवो जो आसा तो आमी सेलेब्रेट केल्लो आसा. ही रस्त्या वयली गोरवां हाडून जी आमी हांगासर दवरलेली आसा आनी तेंची आयच्या दिसा आमी पुजा केल्ली आसा. कारण गाय आणि आमची बैल जो आसा, जो आमचो गोवंश जो आसा, हो आमच्या खातीर अती म्हत्वाचो घटक जावन आसा. आयज संपूर्ण गोंयभर किंवा संपूर्ण राष्ट्रभर गो मातेची पुजा केली वयता, जेका आमी पाडवो म्हटलो वयता. तुमकां हांव हें सांगूंक सोदता की तुमच्या माध्यमांतसून संपूर्ण गोंयच्या रस्त्यांचेर जी गोरवां आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन आमकां गोशाळेन हाडून तेंची येणाऱ्या वर्सा मोठी सेवा जी आसा ती करपाची आसा. Our reporters Krishna Naik from Ponda, Mahesh Goekar from Bicholi and Devidas Gaonkar from Kankon.